मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगेच्या 34 सणा भुरग्यां पासत आमी मागया. देव तांचे धराळ आशिर्वादां घालून दी. आज थिरावणेचो संस्कार स्वीकार करतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आसूं दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया. Somniacie Deva Arta Valida Somniacie Bhavita Dita Samada Somniacie Mara Jivita Somyatin wastana purpen serami warna Takawa kentana arti dinane kota Makan hilya nace gobe segi cebesa Soru cakai kinjam ya tace nang selvasa Somyace Deva Arga बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो ह्या पवित्र बलिदानात वांटेली जावच्याक हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आज आमी 34 जण युवा जाणां थिरावणेचो संस्कार स्वीकार करता. आमच्या पवित्र स्नाना वेली देवाची भुरगीं जावन
पवित्र सभेचे संदेश जावन क्रिस्ताचे पटलावदारी जावन देवातय आमचो भावार दवर जियोंक आमकां आपोवणे लाबल्ले. एवकारिस्ताच्या सक्रामेंतांत जेजूचे मांस आनी रगत सेवून आमचो भावार्थ पोशीत जाला. आज आमी घेवच्या तिरावणेच्या संस्काराद्वारी पवित्रत्म्याची मोर घेवन आमचो भावार्थ उक्त्यान आनी धैर्यान जियोंक आनी परगटूंक पवित्र आत्म्याची विशेष देणी आमकां लागतात. आमी सर्वांनी मजतदार पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी सक्तेन भरून पवित्र सभे संगी आमचो बान थेर करून संवसारी बुलावण्यांचेर जैत व्हरून उतरान आनी कर्णेन जेजूचे साक्षी जावन जियोंक सर्वेस्पर देव आमचेर आशिर्वाद घालून म्हूण आमचे पासत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. भयणीनो, या दिसाचे महत्व या प्रस्तावनाद्वारे आम्ही समजून घेतले. आमच्या पिरगजेची 30 आणि 4 सणां भुरगीं या मिसाच्या बलिदाना वेळार तिरावणेचो संस्कार स्वीकार करतली. त्या वक्ता पवित्र आत्मो आनी ताच्या देण्यांची भरती ती घेतली. तो पवित्र आत्मो तांचेर देवान येवं दी, कृपे देण्यांनी ह्या भुरग्यांक तो नेटोवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी तांचे पासत प्रत्येक तराने मागया. आमी विटोवचे बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. आयचे हे मिसाचे बलिदान ह्या पिरगस कुटुंबा पासत म्हणजे तुमच्या समेस्तांच्या तेसावा पासत हांव प्रत्येक तराने भेटयतलो. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आणि आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशा मुखार आमी साक्ष दिवंक तुझ्या धैर्यान आमकां भर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उबजातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नीत निर्णय घेतलो. देवाचे उतर हे. तुझ्या अज्ञात सर्वे स्फोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या अज्ञात सर्वे स्फोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या अज्ञात सर्वे स्फोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वे स्फोराक वंदी. कितली विचित्र तुझी कर्तुआ सर्वे स्फोरा. सगळी ती जाणवाये तुवे केला. तुझ्या रसनाची प्रीतम सगळी भरपूर बोरल्या. तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. वेळा वेळा तू पोषण दितलोय मोग. ही सर तुझे रिस्तोळे लावून आसा.
तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा तूं वात उगडताय आनी ती पोटबंका दादोशी जाता सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे तूं नवे कर. तूं तुजो श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता अशे प्रितोमेचे रूप तूं नवे करता सर्वेस्पराक महिमा जावं सदांकार सर्वेस्पराक आपले सृष्टिता संतोष मेळू तुझ्या आज्ञा सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे तूं नवे कर. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची कीर्ती गायतलो जिणेभर म्हज्या देवाची स्तुती गिता गायनांनी नावार्थलो म्हजे ध्यान ताका मागो कित्याक तोच म्हजो तुझ्या आज्ञा सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे तूं नवे कर. तुझ्या आज्ञा सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे तूं नवे कर. साम पावलून कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या थरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या थरांची आसात पूण समेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यात. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचे देणे दिता आनेकल्याक ते अर्थून विवर दिवचे देणे. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचे देणे मेळटा आनेकल्याक पिडा गुण करचे देणे. एकल्याक आसार्य करचे देणे आनेकल्याक प्रावाद करचे. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे आनेकल्याक ह्या भासाचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले खुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पविस्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. पाटलाव करता
सर्वेस्पो तुमचे सवे असो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणे तुम्ही मुसो मोग करता जाल्यार मुझे उपादेश पळतेल्यात तोळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगता आनी तुमचे थंय तो रावता देवाचे उतर हे गवळी बापा आमचे सांवशेन पॉल फिरगजीच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हजर करूंक हांव संतोष पावतां फिरगस यासक बापानो तांकां पावते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक ती तयार आसात पवित्र सभेच्या सक्रामेंताच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचे नियाळ करून दोतोरणेचे शिकवणेक हजर जावन रेतीर आनी हेर चटुवटिकांनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्मांक ऐतीं जाल्यांत देवाचे कृपेंत ताणें सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो सोडला आतां तीं क्रिस्मसो सक्रामेंत विसारतात तांच्या शिकोवप्या आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत तीं आयतीं आसात म्हूण हांव साक्ष दितां पोदोर मोदोर नेनो क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हळवायन घेवंक जायना देखून ह्या उमेदवारांनी विचारिल्लो क्रिस्मसो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगे पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरनी लागीं समजून घेतलेलें बरें ही उमेदवारां आज तिरावणी घेवंक आयती आसात ह्या भावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावा भयणीनो हांव तुमचे लागीं विचारतां आज ह्या आमच्या भावा भयणींनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा म्हज्या मोगाळ उमेदवारानो तुमचो पिरगस यासक पोदोर मोदोर्न कुटुंब आनी सांगाते पिरगस घरांनी तुमचे उद्देशी दृढ परगटणी केल्या आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी घटाई आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचे जिवीत तुमी घेवंक तयार आसात दिसाच्या आरंभाचेर ह्या भुरग्यां सवें आवय बापूय तुमी सांगाता ह्या इगर्जेंत प्रवेश केल्यात ल्हानपणार ह्या भुरग्यांक तुमी सुमयेच्या तेंपलाक हाडिल्लें थंयसर तांकां भेटोवन दिल्लें बावतिस्मा दिसा तांच्या तर्फेन तुमी सुमयाक बसोवणी केल्ली देवसराक आनी ताच्या करण्यांक पाठ करतल्या सुमया ते आमचो भावार्थ आमी उसारतल्या सांगाता ह्या भुरग्यांक त्याच भावार्थांत आमी वागयतल्या क्रिस्ती शिक्षण तांकां आमी दितल्या म्हणून आज ही भुरगीं व्हड जाल्यांत थोड्या मापान भावार्थ ते समजोवंक शकल्यांत
त्या भावार्थाची उसारणी ते करतात तर तांचे बराबर आम्ही पवित्र स्नानाच्या बसवण्याची परत आम्ही बसवणी आम्ही करूया आणि ह्या भुरग्यां सांगाता आम्ही जबाब दिवया. पयले पोटी वही हांव पाठ करता आनी उपरांत वही हांव सतमनता. सकडांनी घट्ट तळ्यान जबाब दिवची. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सर्व पदवेधरा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाक तुमी सतमनतात. जेजू क्रिस्त तसो एकलोसो पूत हांव पारवरियेता जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात. बापा आनी पुताक जाल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्मसच्या सक्रामेंताक मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात. कातोलीक पुरीत सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे बोगसाणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी ससणाचे जिवीत तुमी सतमनतात. तो आमचो भावार्थ तोच पुरीत सभेचो भावार्थ वो उसारून आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मेळपाक. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंचलेल्या पुतांदवांक सस्नीक जिविताक नवो जल्म दिलो. आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूंक आनी तांणी देवाचो पूत क्रिस्त सारकें जायचें तांकां तो मागो म्हणून आमी सर्वां थोडो वेळ मावूनपणी ह्या भुरग्यां पासत सर्गी बापा लागीं आतां मागोया. सर्व पदवेधरा देवा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतांदवांक पातकांतली सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाटय. जानवाय आनी गिन्यान, बोध आनी घटाय, समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या भिरांतीन तांकां बर क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. Alleluia.
उभी राहूया बाबार्थ्यांची प्रार्थना. मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याने एक भावार्थ, एक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापाक आमची मागणी आतां आमी उसारून सांगया. जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, जराळ आमच्या गवळी बापा आणि समेश गवळी बापा बराबर पवित्र आत्म्यावरवी एकवटलेली पवित्र सभा भावताच्या आणि मोगाच्या एकवटान सोमी परत्याने सर वाढत असू म्हणून आम्ही मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळ बापा, संसारांतल्या सर लोकांक आपूण तुजी रचना आनी भुरगीं म्हणले वळखून जाती कातीचो आनी देश राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेका भाव भयणी म्हूण मानून घेवन तुजे शांतीचे समाधानाचे रास ह्या संसारी स्थापीत करूंक निस्वार्थपणी वावरूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कणवळ्या बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबाचे आत्मिक वडील जावन आसच्या विगाराचेर हांगासर सेवा दिवच्या सर याजकांचेर, धर्म भयणींचेर आनी फिरगस कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजी आशिर्वादा पाठय. आमी जेजू आमचो गवळ्या खाल एक मनाचे जावन जियोवन एकवटीत फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां तुजी मदत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, आज तिरावणे संस्काराद्वारे पवित्र आत्म्याची मोर घेतल्या आमी आमचो बाबा तिरकन जियोंक तो धैर्यान हेरांक परगटूंक संवसारी बुळवण्यांक वळोवंक जायनासता तुजे उपादेश खरेपणी पाळूंक आनी शेगूण आनी नेटेलेली जिणी जियोंक आमकां तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमकां तुज्या भुरग्यांक भावार्थान वागयल्ल्या आमच्या आवय बापेक आनी पोदोर मोदोरनीक आनी सौरो आमच्या कुटुंबादारांक तुज्या बेसावांनी भर. तांणी आपल्या देखी बरी जिणेदारी आमकां तुज्या मोगांत वाडोवंक प्रेरण दिशेर तांकां तुज्या सक्तीन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या बवरी आसच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो उसवाड तांचेर फांकय आनी तांचे पिडेन तांकां सवकसाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजींतल्या युवजणांनी आपूण संसाराचो उजवाड म्हूण मानून घेवन तो उजवाड हेरांत थंय प्रकाशूंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी हजार एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी कश्टदेल्यांच्या आनी निराधारांच्या गरजांक पावोवन तांच्या जिवितांत दुरुस्त दिवचे मीठ जावंक आमकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या बापा, तुज्या आपोस्तलांचेर तुवें पवित्र आत्मा धाडलोय आनी तांचे वरवीं आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो तुज्या परजेक दिवंक तुजी खुशी जाली. पेंतेकोस्ता दिसा आराम जालें तुजें काम सगळ्या भावार्थ्यांच्या काळजांनी वाडत वचो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. Santos Borica.
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 124, ಗೀತ್ ಸಂಖ್ಯೆ C41. Oh
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक पावो केलें, त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी तुका साक्ष दिवंक पावो. हें तुज्या पुताद्वांचे अत्रेक दयाळपणी पंथाक पावय म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोच सोमी आमचो वंश सर्गार सोडलो आनी महिमे वंशान तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदारबारां संगतीन तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ते देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक
तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटोया. आमचे सर्वने पासत तुझ्या पुतान सुचलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये बो बगेन अंकवार मरयेच्या तिसोपती बगेन जुजेच्या तुज्या बगेन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेच्या दायसांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी सगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाळ कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेत गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्ट गोतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन धीर घेवन आतां म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सदवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिडी संवसाराचे पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायके सुभागी.
सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान माकलाय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजी भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेर वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू आज आम्ही 34 जाणां तिरावण्याचो संस्कार स्वीकार करून पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी आणि फळांनी भरल्या. देवा थंय आमचो भावार्थ स्थिर करून तो उतरान आनी करनेन धैर्यान हेरांक परगटूंक देवान आमकां ताच्या मजतदार आत्म्या मारिफात भाग लाभयला. ह्या ताच्या देणयांक आमी देवाचो उपकार बावडटा. तिरावणेचो संस्कार आमकां दिवन पवित्र आत्म्याचे मोर आमचेर घाल आमचेर बेसांवां घालून देवाच्या राजाचे घूट संवसाराक परगट करचे भाग आज आमकां गवळी बापांनी लाभयला. ह्या पासून आमी तांचो उपकार बावडटा. सरेस्पोर देव तांच्या मिसावान तांकां जैत लाभूं आनी गवळीपणाचो वावर मिसावान सुफोळ करून दी म्हूण मागता. आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर खळमीत नासतना वावर करून देवाचे मोगान पाडूंक आमकां प्रेरण दिवच्या. तशेंच खंयच्याय आयच्या ह्या दिसा पासून आमकां आत्मीक रितीन तयाराय करून आमकां गरजेची शिकवण दिल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांचो होली क्रॉस याजकांचो आमी आभार मानता. आपले मिसांव फळादीकपणी करच्याक देव तांकां बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागता. आमकां क्रिस्ती भावांत लाभाशे करून भावार्थान पोशीत करून आमच्या मोगांत जियोंक सदांच प्रेरण दिल्ल्या आमच्या आवय बापायंचो पदोन्मोदनीचो भाव भयण्यांचो आमकां दोतोन शिकयल्या याजकांचो धम भयणींचो शिक्षकींचो कुटुंबादारांचो आमी उपकार बावडटा आनी देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. आज तिरावणेच्या सेरामनी वेळार पदोन्मोदन जाल्ल्या श्रीमती ग्रेटा पेरेरा आनी श्रीमान विन्सेंट पेरेरा हांचो आमी मनापूर्वकी उपकार बावडटा. आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या बलिदानांत वांटेली जावन आमचे पासून मागून ह्या वरत्या घडिताक साक्षी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमच्या मोगाच्या फिरगसगारांक देव बरें करूं म्हूण मागता. मोगाळ भावां भयणीनो, गवळीक भेटेच्या काळार आमी आसा. काल तावन फाल्यां पर्यंत ही गवळीक भेट ह्या पिरगजेंत चलोन आसतली. गवळीक भेटेचो वेळ देवाच्या कृपेचो ताच्या बेसावाचो काळ तो जावन आसा. देखून कोण ह्या गवळीक पेटेच्या खंयच्याय एका धार्मीक कार्यांत वांटेली जाता ताका प्लॅनार इंडुलजन्स पवित्र सभा पाठयता. ह्या संदर्भी कालच्या दिसा व्हड्या संख्यान हांगासर येवन मोगान आनी मानान तुमी म्हाका स्विकार केला. हांगासर क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन मात्र तुमचे मुखार हांव आसा आनी देखून जे कितें मान तुमी परगटतात तो न्ही म्हाका बगार क्रिस्ताक तो फावो जाता. कित्याक ताच्या सोडवणेचो संदेश घेवन तुमचे मदें तुमचे मुखार हांव आसा. ह्या संदर्भी कालच्या दिसा हांगासर येवन मागण्या विधेंत भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक हांव आभारी जावन आसा. आज आमच्या पिरगजेच्या 30 आनी 4 भुरग्यांनी तिरावणेचो संस्कार स्वीकार केला. त्या भुरग्यांक तांचे सवें तुमकां आवय बापायंक पदर मोदरणेंक हांव उल्हास पाठयतां. देवाची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. वेस्पो तुमचे सोवे आसो. देव बाप उजवाडाचो दातार
जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशीर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरो. शिसांचेर जिबेर पार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसपण उडो आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करो. एकच भावार्थ उसारून परगटो वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करो आनी जे बापाक तुमी आतां भरवशान अत्रेकतात ताका रूप्रो भोगोंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.